सध्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शहरीकरणाक लागून गोरवांचो चरव सामकोच उणो जाला। भारतीय संस्कृतीत गायीक मातेचो दर्जो आसा। तिचे पोटान 33 कोटी देव आसतात अशें म्हणटात, मात सद्याक चित्र वेगळेच आसा। तिच्या पोटान 33 कोटी देव न्ही जाल्यार प्लास्टिकाचो कोयरच दिसून येता। त्यांची जी चरपाची जागा आसा ती सगळी अडचणीत येयल्ली आसा। तांकां सेफ्टी जागा ना म्हणून ती आज तुमकां रस्त्यार बसलेली दिसता आनी लोकांनी सावकाश रित्यान गाडयो चलोवच्यो, कित्याक एक 30, 35, 40 स्पिडीन जर लोक गेले जाल्यार खंयच अपघात जावचे ना ही काळजी घेवची। कारण आपूण जगप आनी दुसऱ्याकूय जगप दिवप आनी सगळ्यांची सेफ्टी पळोवप, ह्या खातीर आमी विनंती करता सगळ्या लोकांक की तेंच्यांनी सुरक्षीत रित्या आपले ड्रायव्हिंग करप आनी गोरवांक एक्सिडंट जावचो ना हेची काळजी घेवप। कांय दिसां ती वाळपय मार्केटांत एक गाय दुयेंत पडिल्ली। थळाव्यांनी तिका वाळपय नानुसांतले गोशाळेन व्हेली। शेनवाराक उपचार चालू आसतनाच तिका मरण आयलें। मरण आयिल्ल्यान दोतोरांनी तिचें पोस्टमॉर्टम केलें। पोस्टमॉर्टमान तिच्या पोटान 1 आनी 2 कील न्ही जाल्यार वट्ट 30 कील प्लास्टिकाचो कोयर सापडलो। वाळपय म्युनिसिपालिटींतल्यान मार्केटांतल्यान 3 विका पयलीं जी गाय गोशाळेन आयिल्ली आमच्या जय श्रीराम गोशाळे ती मेली। त्यानंतर आमचे वेटनरी सर्जन डॉक्टर रघुनाथ दुरे यांच्यानी आनी एसिस्टंट त्यांच्यानी काल पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत लक्षान आयलें की गायच्या पोटान जवळ जवळ 30 ते 35 किलो प्लास्टीक मेळ्ळो आनी त्या खातीर तिचो मृत्यू जालो। अश्यो आमच्यो ह्यान पयलीं खुबश्यो केसीस जाल्यो, 70 किलो, 75 किलो, 65 किलो सुद्दां आमी बैलाच्या पोटांतल्यान अशें प्लास्टीक काडलेलें आसा। पालिकेन 100% प्लास्टीक बंदी लागू करची। लोकांनी उरिल्लें जेवण भायर उडोवचे परस ते घरा भायर एका आयदनांत दवरचें, देखून गोरवां ते खावपाक शकतात अशें आवाहन गोप्रेमी कार्यकर्ते हनुमंत परब हांणी केलें। म्युनिसिपालिटीनी प्लास्टीक बॅन जी मोहीम आसा, जी लो क्वॉलिटी प्लास्टीक जे यूज जाता ते मार्केटान तेंच्यांनी कारवाई करची आनी त्याच प्रमाणे आमी लोकां कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी एखादी वस्तू किंवा भाजी उरलेली आसत किंवा ब्रेड आसत ते प्लास्टीक पिशवेन न घालता डायरेक्ट आपल्या घरा भायर कितें आसलें एका भांड्यान तेंच्यांनी दवरचें, जी गोरवां येवन खातली। ते गोरवां उपाशी आसता, तांकां वास येता ब्रेडाचो जावं कितें भाजी टमाटर घुसलेले, पूण तांकां पयलीं प्लास्टीक खावचें पडटा आनी मागीर तांकां उरलेली जी तुमी उडयल्ली जी भाजी आसता जावं ती खावची पडटा। म्हणून आमी लोकांक एक आव्हान करता की तुमच्या दारान जेन्ना जेन्ना गोरवां येतात जावं खंय तरी दिसतात तेन्ना तुमी तांकां तुमकां जाता तशें खावण दियात। आज वाळपे आनी सत्तरी सारक्या भागांत खुबशी बेवारस गायो आसा त्यो भोंवत आसता आनी तांकां तेंचे जे मालक आसा ते बांदून घालिना आनी ते जाय ते भोंवतात। ते भोंवल्या कारणान तांकां खावपा खातीर कितेंच नासता आनी ती मेळटा ते खातात। जास्त करून जे प्लास्टीक आसता तेंचें ते सेवन करता आनी हेका लागून तेंची मरपाची दुर्घटना ही खुबशी जायत आसा। आज आमी पळयतात जे गायो आसा हे आमचे देव समान आसा। हिंदू धर्मान आमी तांकां व्हडलें स्थान दिता, मात्र हे गोरवां खातीर आमी कांयच करिना। ताका लागून ते मेळटा ते खाता आनी मरपाची घडणुकूय जायत आसा। हेका लागून प्रशासक आसा आनी तेंचे मालक आसा हेंच्यांनी ठोस पावल घेवपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।